राजन बाब, बिफोर आय गो टू द पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, तुम्ही कशी पळयता त्या विकासा कडेन? दोन मुद्दे आहेत. एक सरकाराचो मुद्दो की इतलो विकास जाता म्हणून आमकां सरकारान गोंयकारांनी मॅन्डेट दिली आणि ती मॅन्डेट आज आमी मुखार व्हरतात. दुसरो, गोंयची विकासाची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली? ह्या दोन्ही मुद्द्या कडेन तुम्ही कशें पळयता? प्रमोद, जे लोक विकास जावना किंवा विकास हो सारको ना अशे जे म्हणटा, म्हाका दिसता की एस्पेशली हे जे दोन प्रोजेक्ट आसा तांचे बद्दल तो जाय काय नाका ह्या बद्दल आतां विचार करपाची आतां कांय वेळ उरूना, कारण आमी खूब फुडें पावल्या. विकास जर जाता गोंयचो जाल्यार म्हाका दिसता की विकासा कडेन पळयता आसतना आमी एक इंडियेची म्हणजे संपूर्ण देशाची एक म्हत्वाची पर्यटन स्टेट किंवा पर्यटन राज्य म्हणून हांगा पळोवचें पडटलें. जर विकास जाता, पूल जाता किंवा एअरपोर्ट जाता, हो गोंयच्या फुडली जी वाटचाल आसा हांच्याच बऱ्या खातीर आसतलें अशें दिसता म्हाका. आमची एक हें अशें जाता की बाबा हे सेंट्रल गव्हर्मेंट करता काय स्टेट गव्हर्मेंट करता काय आनी कोण करता हो आतां विशय ना. विशय कितें आसा की आमकां सद्या फॅसिलिटीज जाय, आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आणि त्या ज्या गरजेनुसार म्हाका दिसता एअरपोर्ट उबो रावता. आता तो सारको आसा काय सारको ना हे हांव जशें सांगलां तुमकां की ती आतां वेळ उरिल्ली ना. आमकां गरज आसा एअरपोर्टाची आणि तो एअरपोर्ट फुडें वतलो आणि जे पर्यटक देशभरांतल्यान आणि सगळे जगभरांतल्यान हांगा येतले तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑफकोर्स गोंयकारांक ताचो डेफिनेटली ताचो उपयोग जातलो अशें म्हाका दिसता. तुम्ही म्हणटात कॅरिंग कॅपॅसिटी सुद्धा आमी गोंयची पळयतात तेन्ना ट्युरिस्टीक स्टेट ही गजाल मतीक धरून पळोवपा जाय, फक्त गोवा आणि गोंयचें पॉप्युलेशन धरून न्ही. म्हाका तशेंच दिसता, कारण जेन्ना हांगा ट्युरिस्ट येता तांकां पयली कंप्लेंट आसता की हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना. हे आतां पर्यंतची कंप्लेंट आसा. ते मागीर सी शोराचेर वतकीर लोकांक जें फ्रस्ट्रेशन येता तें आसूं, रस्त्यांच्या बाबतींत जें फ्रस्ट्रेशन आसा तें आसूं, तें हळू म्हाका दिसता की असल्याच प्रोजेक्टांतल्यान किंवा असल्याच हातूंतल्यान तें कमी जायत वतलें आणि गोवा ही वेल हे म्हणजे साधन सुविधा आशिल्ली स्टेट म्हणून खंय तरी एक आमचो जो मेसेज वतलो तो म्हाका दिसता हे दोन प्रोजेक्ट आमकां खंय तरी फुडल्या हाजेर आमकां व्हरतले. दुर्गादास, या. पळय प्रमोद, बिग टिकेट डेव्हलपमेंट म्हणून तुवें नांव दवरलां DVDचें. आज बिग टिकेट डेव्हलपमेंट हाजे एडवांटेज आसता, डिसएडवांटेजीस आसता. बट विथ रिगार्ड टू हे दोन प्रोजेक्ट आमचो विरोध ना. फर्स्ट लेट मी मेक इट व्हेरी क्लियर. बट इन द मॅनर दे आर ट्रायंग टू इनॉग्रेट, मुख्यमंत्री असो ताकतीक करता की तो नव्या वर्सा घरा वचपाचो आनी पार्टीर ताका नांव लागपाचो बेगीन. आज तुका मोपाचेर सांगता, मोपा फ्युअल टँक कंप्लीट ना, CISF एम्युनेशन डेपो कंप्लीट ना, पॅसेंजर टर्मिनल एंट्रन्स कंप्लीट ना, पाथवे टुवर्ड्स द इंटरनॅशनल हे कितें अरायवल थंय ते कंप्लीट ना. पयर फाटल्या दिसांनी आमच्या पत्रकार भावांक मुख्यमंत्री घेवन गेलो, तांच्यांनी थंय तांकां बाकीचे कडेन व्हेलें ना आनी पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दाखयलें. थंय जेन्ना कांय सिनियर पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक विचारलें आमकां कितें हाडलां, अरे आपणान तांकां सांगिल्लें तें आयकना. म्हणजे हे मुख्यमंत्र्याचें वक्तव्य आशिल्लें थंय. सो दीस क्लियरली शोज की मुख्यमंत्री ताकतीक कित्याक करता हो प्रश्न चिन्ह मेन. कारण फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्या गुजरातान मोरबी सारके इन्सिडेंट जे ताकतिकेन थंय रिपेर केले आनी मागीर कितें जालें आमी पळयलात. आज वो जुवारी ब्रीज जायत, रोड कनेक्टिविटी जायत, बट कंप्लीट इट इन अ वेल मॅनर्ड वे. टायम लागला कोता येता, बट डू इट प्रॉपरली. कोणाचे तरी नांव लागपा जाय तो घरा वता म्हणून, ते पार्टीर नांव लागपा खातीर तुमी गडबडीन हें करनाकात. आनी मेन इम्पॉर्टंट थिंग, हे दोन जे प्रोजेक्ट हाडले 2012 जेन्ना मुख्यमंत्री 14 तांची सरकार आयले, वयर मनोहर पर्रीकर हांगा मुख्यमंत्री आशिल्लो. हांव सांगूंक शकता की हे जे क्रेडीट आसा 16,000 कोटी हे पूर्णपणे बाब मनोहर पर्रीकाराक त्या वेळार वता. कारण हे दोनूय ताज्या वेळाचे प्रोजेक्ट वीच दीस चीफ मिनिस्टर नॉट इवन एबल टू कंप्लीट. म्हाका दिसता कदाचित हे 17-18 कंप्लीट जावपाचे. त्या वेळार तो दुयेंत पडलो, मागीर तो संवसाराक अंतरलो. मागीर ताज्या नंतर तूं पळय, ताज्या नंतर हें जाता. हांगा सुदीन बाबाचें स्टेटमेंट आहा 19 की डिसेंबर 19 ब्रीज जुवारीचो कंप्लीट जावपाचो. आज आमी वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग 2022, बट 3 years we have missed the deadline. Okay. So what I am telling is, do whatever you are doing projects in the benefit of state, but complete it properly. We don't want a repeat of Morbi. आणि कोणाचे तरी नाव पडपाक जाय म्हणून बेगीन हातपाय मारनाकात. Okay. Yatish, how do you respond to that? Any Goan who travels from Pedne to Kankon by road can see development. One does not need to be convinced by some other person that development challa म्हणून.
If any person walks on the road, drives on the road, he can see development in the state. आता some people, they want to be in this that development जावकूच ना म्हणून. Now they want to tell themselves that developmentच जावना म्हणून. Now that is those people's problem, especially some in the political this. But you can see development. Now what I mean by development, there is human development and there is infrastructural development. Now how do you do human development? तातून employment येता, तातून self employment opportunities येता, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हाडपाचो आसता, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री हाडपाच्यो आसता. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान इकॉनॉमी स्टिम्युलेट करपाक ज्यो ज्यो गोष्टी जाय, तातूंत टुरिझम पॉलिसी जावं, तातूंत पॉलिसी अप्रोच जावन इकॉनॉमी स्टिम्युलेट करपाचें जावं, ऑल दॅट इज बीइंग डन बाय द गव्हर्मेंट. When it comes to certain other aspects like employment policy, industrial policy, all those areas are also being focused. Now, as far as physical development is concerned, सरान सांगला ते भशेन, you can see roads being built, you can see 6 laning, you can see 4 laning, you can see Mopa airport being developed, almost nearing completion. You can see big projects like your Zuari bridge, you can see Atal Setu, you can see so many other projects like your Ayurveda institute that is coming, you can see IIT being brought into Goa. So basically, who can dispute the fact that development has happened? It is a matter of a naked eye. So now some people want to tell themselves that development जावकूच ना म्हणून. Now it is some problem with them. But one thing we should understand, that we are in the 21st century. And when you talk of 21st century, you talk of better infrastructure. सोपेपणा म्हणटा पळय आमी, infrastructural upgradation. कोंकणीन ताका आमी सोपेपणा म्हणटात, उदरगत म्हणटात. See, this entails better roads, better connectivity, better tourism facilities. आता जर एअरपोर्ट मोपा जायना जाल्यार tourism facilityक upgradation मेळना. We have to understand this. These facilities are required to promote Okay. brand Goa further, which Okay. is being done. Yeah. एकूच गोष्ट सांगता. Yeah. No project is being inaugurated without completing it. आता कित्याक? Somebody wants to say something, it is that person's problem. But one thing I can tell you, जे कितें एअरपोर्टार जाय बरे तरेन फंक्शनल जावपाक, कंप्लीट जावपाक, तें जातकूच एअरपोर्ट कंप्लीट जातलो न्ही आनी मागीर इनॉग्रेट जातलो. हातून दुबाव खंय आहा? Okay. Can some project be completed without it being functional? Cannot happen. Functional जातकूच, सगळे रेडी जातकूच इनॉग्रेट जातलो आनी मागीर प्रोजेक्ट चालीक लागतलो. That is the doubt. दुराचा सेल कंपनी